नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. SC/ST मतदारसंघ राखीव करपाचेर केंद्राचो सध्या न्हयकार. 2026च्या जनगणने उपरांत मतदारसंघ फेररचना जातली. ताचे उपरांत गोंयांत राखीव जातले मतदारसंघ. डोंगरे मसुंडेच्या वादा वयल्यान शूटआवट. मंडूरचो पिटर वाझाक आक्षे पुलिशेन केलो अटक. पर्वरे पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्टो चलोवपी 12 जाणांक केली अटक. 2 लाखांचो मालूय केलो जप्त. दिवचल शांतादुर्गा हायर सेकंडरीच्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांचे निलंबन. शिक्षण अधिकारी, पोलीस आणि व्यवस्थापनाच्या जोड बसके उपरांत निर्णय. गोंयांत ई सिगरेटीचे व्यसन तरणाट्याक घालता विळखो. पर्यटक लेगीत जाल्यात व्यसनाधीन. दिवचल खण ब्लॉका खातीर एका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर. पर्यावरण मोगी रमेश गांवसाचो आरोप. आनी आतां खबरो विस्तारांत. ST आनी SC मतदारसंघ राखीव करपाक केंद्र सरकारान न्हयकार दिला. 2026च्या जनगणने उपरांत फेररचना जातली. ताच्या उपरांत मतदारसंघ राखीव जातले अशें केंद्रान कळीत केलां. केंद्रांच्या ह्या निर्णयाचेर उटा संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, उटाचो सरचिटणीस दुर्गादास गावडे, आमदार विरेश बोरकर हांणी नाराजी उक्तायला. हो विशय लावन धरतले आनी मतदारसंघाक राखीवता मेळोवन दितले अशें मत ह्या मानेस्तांनी व्यक्त केलेलें आसा. सो तुम्ही जे कॉन्स्टिट्युएन्सी रिझर्वेशन मागले पळय ST समाजा खातीर तो केंद्र सरकारान नाकार दिला ताका आनी म्हटला की 2026चे सेन्सस जाल्या उपरांतूच आमी कितें हेचेर विचार करूया. सो हेचेर तुमचें कितें मत आसा? म्हणजे गोंयच्या आदिवासी समाज आणि आमचे मंगेश आणि दिलीप हे खातीर बलिदान केलें. म्हाका दिसता त्या ह्या घटनेंतल्यान सबंद आमचे ट्रायबल जे गोंयचे लोक आसात ते अस्वस्थ आसतले आनी केंद्र विचार करून पॉलिटिकल वेल आसा ती दिवची आनी कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा तो ज्या पद्दतीन दिवपाक मेळटा ते 2027च्या इलेक्शनाक आसपाकूच जाय. सो ना जाल्यार ती ट्रायबल लोकांची एक घोर असो अपेक्षा भंग आसतलो. पूण हेजे लोकसभेक लागून तुम्ही कितें आतां विचार चल्ला लोकसभेक तुम्ही कितें बॉयकॉट करपाचे आसा जावं सरकाराक? ना ते त्या संबंधी पळय हें आतांच कळ्ळें. तेजे नंतर आमी इमिजिएटली आमचे उठा संघटना जे आसा ते आमी बसतले आनी तेजेर ठोस भुमिका आसा तो ऑफिशियली जे आमकां आतां पेपरांतल्यान आमकां बातम्यो आयला ते कळ्ळा की सो ताका नकार दिला. हेजी सत्यता पळोवन कोणी रिप्रेझेंटेशन केल्लें गव्हर्मेंटाक रिप्लाय दिला का आनी खंयच्या संघटनेक गेला ताजेर आमकां इमिजिएटली आमी बसतले आनी त्या संबंधी सुद्दां तीव्र प्रतिक्रिया ह्यो आसतल्योच. म्हणजे तुम्ही सगळे एकत्र मिटींग घेवन जनते मुखार येतले एकंदरीत तेजे सारासार तो विचार करपा खातीर आमी आमची इमिजिएटली बैठक उठा संघटना जी जे संघटनेची ह्या विशयाचेर ताबडतोब मिटींग आसा आनी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन हो आमचे ठरयतले. आजच आमची उठाची मिटींग आशिल्ली पणजे आनी राष्ट्रपती गोंयांत येवपाचे आसा आनी खास करून आमी रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे जे आमचे डिमांड पेंडींग आशिल्लो त्या खातीर आमी राष्ट्रपतीक 22 तारखेक मेळपाचें थारयलां. ऑलरेडी आमचो अपॉइंटमेंट कन्फर्म करपाक दिला आमी. पूण ज्या पद्दतीन बाकीच्या स्टेटीन रिजर्वेशन दिलें त्याच धर्तेचेर आमी रिजर्वेशन कितले वर्सांक मागतात कारण हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आनी हो रायट वेन आमी मागतात. आनी म्हाका खात्री आसा देशान बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा आनी गोंयानूय बीजेपीचे गव्हर्मेंट आसा आनी आमकां मुख्यमंत्र्यान जशें एश्युरन्स दिला जर खंयच्या डिपार्टमेंटान हें नाकारलां
जाल्यार आमी म्हाका दिसता 2011च्या सेन्ससा प्रमाणे आमकां ते मेळपाक शकता. कारण फॉर एक्झाम्पल मध्य प्रदेशाक आनी जम्मू आनी काश्मीराक ह्या 2 वर्सां पयलीं ह्याच धर्तीचेर रिजर्वेशन दिल्लें आसा, असेंब्लीक रिजर्वेशन दिल्लें आसा. त्याच धर्तीचेर आमी मागता आनी आमचो विश्वास आसा गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रलाक फॉलो करून डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमकां जे तेणी एश्युरन्स दिला 2027 पयलीं गोंयांत असेंब्ली इलेक्शनाक रिजर्वेशन दिवपाक ते यशस्वी जातले हितून खात्री आसा. जेन्ना हांवें विधानसभेन वचून सेम क्वेश्चन केल्लो की सेन्सीस जावंक ना आनी दुसरें म्हणजे खुबश्यो आमचे विलेज जे एसटी विलेजीस आसा त्यो नोटिफाय जाल्ल्यो ना जावं तेंचे जे आरक्षण आसा तें जाल्लें ना. आनी हितून म्हाजी फकाणां गेली विधानसभेन की सांगपाक लागले की आमकां खबर ना, तुमकां कांय खबर ना, आनी रेजोल्युशन तेंच्यांनी पास करून घेतलें आनी रेजोल्युशन दिल्या नंतर आमचें सगळें जातलें म्हूण सांगलेलें. बट जे आतां प्रूव जाता हितून की अशी फोटिंगपणा मीन्स डबल इंजीन जे सरकार आसा गोंयानूय बीजेपी आनी सेंट्राकूय बीजेपी, ही फोटिंगपणा लोकां कडेन खेळत आसा आनी हे क्लियर कट इंडिकेशन दाखोवन दिता की तांकां रिजर्वेशन जे आसा ते करपाक नाका म्हणून. सो आतां एज अ आरजी पार्टी तुमी तुमचो फुडलो स्टेप कितें आसतले हेचेर? हय, आमी आमचे जे पार्टी ऑफिशियल्स आसा पळय ते सगळे मेळोन आमची मिटींग आसतली आनी ते मिटींगेन आमी डिसिजन घेतले की कशें कितें फुडें वचपाचें ते हेजेर. आनी जे एसटीचे जे आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेंच्या वांगडा आमची मिटींग जातली. आज सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे एसटी रिजर्वेशनाचेर डिसिजन दिलां ताजेर एक सिद्ध जाता की एसटी म्हळ्यार जे गोंयांत आमी कोंकणीन मूळ गोंयकार म्हणटात तांचें चिटींग सेंट्रल गव्हर्मेंटांनी डबल इंजीन सरकारान कंप्लीट केल्लें आहा. तांकां पयलीं हांगाच्या इंजिनान फटयलें, आतां तांकां वयर व्हरून वयल्या इंजिनान फटयलें. दुसऱ्या प्रदेशांनी आमी पळयलां की एसटी रिजर्वेशन जर करूंक जाय जाल्यार कशे भशेन करूं येता तें हाजेर सविस्तर चर्चा जाल्ली आहा. असेंब्लीन हांवें रिजोल्युशन मूव केल्लें गेले खेपे आनी हे खेपे ताजेर चर्चा खूब जाल्ली. हांवें जे खंयचे ऑथॉरिटी कडेन हें पुश करूंक जाय तें हांवें पुश केलें. पूण सरकार एसटी गोंयचे मूळ गोंयकार कम्युनिटीक इलेक्टोरल म्हळ्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवंक सोदना हें आज क्लियर कट जाल्लें आहा. गोंयकारां खातीर एक क्लियर जाता की हो गोंयकार विरोधी सरकार आज तांणी मूळ गोंयकारांक फटयल्या. लेटस्ट विक्टीम म्हणटे मूळ गोंयकार जाल्ले आसा आनी तातूंत एक सर्कल कंप्लीट जालां की गोंयकार विरोधी सरकार हो गोंयचो सरकार म्हणून. तिसवाडी डोंगरे वाठारांत मसणभुंये वयल्यान वाद पेटलो आनी तो वाद बंदुकीचो फारपेट जाय मेरेन पावलो. आक्षे पुलिसांनी फारपेट करपी पिटर वाज ह्या 71 वर्सां पिरायेच्या जाणट्याक अटक केल्या. ह्या घडणुकेंत कोणाकूय दुखापत जावंक ना. दोंगरेवेलो गांवचो एक गट तांच्या मरण आयल्या फामिलीच्या वांगड्याक घेवन दोंगरेच्या पाद्री भाट ह्या वाठारांत लासोवपा खातीर आयले आनी थंयसर खाजगी सुवातेर झाडां मेकळी करपाक लागले. सुवातेच्या धन्यान आक्षेप घेतलो आनी ही ताची खासगी मालमत्ता, हांगासर कसलीच मसणभूंय ना. पूण हांगासर तांची पारंपारीक मसणभूंय आसा असो वाद फामिलीच्या वांगड्यांनी घातलो. फुर्योज जाल्लो दुबावीत पिटर घरा वचून आर्म घेवन आयलो. तातूंत 5 गुळी आसल्यो. एक गुळ्याचो फार ताणें वाऱ्यार केलो जाल्यार दुसऱ्या गुळयेचो फार कागाळ करपी श्याम वेर्लेकराच्या पांयां कुशीच्या वचून जमनीत गेली. फारपेट करून आरोपीन थंयसून फुज्ज्यो काडल्यो. पुलिसांनी उपरांत पणजे वचून आरोपी पिटर वाजाची गुठली उखल्ली आनी गुन्यांवांत वापरिल्ली 25 बोर बंदूकय जप्त केली. जाल्यार हो वाद थंड जाले उपरांत थळाव्यांच्या त्या गटान त्या सुवातेर मडेल आसले. फुडले तपास आक्षे पुलीस करतात. डोंगरे तिसवाडी हांगासर मसणभुंयच्या प्रकरणान एक हिंसक वळण घेतलें. डोंगरे एक आयसोलेटेड जागो आसा, एक हिलटॉप एरिया आसा. थंयसर एक फॅमिली आपले एक फॅमिली एक मड्या घेवन येयले थंयसर लासोवपा खातीर आनी थंयसर वाट आपय थंयसर तांणी ते एका प्रॉपर्टीन झाडां नितळ करपाक तेंच्यांनी सुरवात केली. थंय त्या प्रॉपर्टीचो ओनर येयलो अक्यूज, तेजें नांव जावन आसा पिटर वाज. पिटर वाज थंय येयलो आनी तांकां आडयलें. तेंचे भितर भाचाभाची जाली आनी ही जो मॅटर आसलो तो इतको वायलंट जालो. तो पिटर वाज अक्यूज आसलो तो घरा गेलो आनी आर्म घेवन येयलो आनी आर्म तेंचेर पॉयंट केलें आनी पॉयंट केलें ते केलें. पयलीं एकल्याच्या छातये कडेन पॉयंट केलें, मागीर तेणी सकयल काडलें आनी ती जमनीर तेणी आर्म मारलें. आनी जो कोण तो कंप्लेनंट आसा श्याम, ते श्याम म्हणटा तो तेच्या पांयां पणसून इतकें लागून ते जमनीर पडले आनी थंयसर हो विशय तेन्ना एक व्हडलो वाद जालो. आतां हांगासर पुलिसांनी अक्यूज म्हणटा तो पिटर वाजाक जो 71 वर्सां पिरायेचो ताका अरेस्ट केला. तो मांडूर रावपी ते तेचे भाट आनी हे जो कोण जे फामिली थंय येयल्ली
त्यांचे मेंबरात ते लासोपा खातीर ती डोंगरेची आणि त्यांच्यानी कंप्लेंट फायल केला पिटर वाजो आणि आगाशान पुलिसांनी अंडर सेक्शन 504, 506, 307 ऑफ IPC आणि सेक्शन 27 ऑफ आर्म्स ऍक्ट ह्या सेक्शना खाला तेजेर एक FIR फायल केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अक्षयचे आनी समीर नार्वेकार. शुक्रारा दनपारा पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर क्रिकेट सट्ट्याचेर धाड घालून 12 जाणांक अटक केल्या. लॅपटॉप, रावटर आणि मोबायल धरून 2 लाखांचो मालूय जप्त केला आणि फुडलो तपास सुरू आसा. आयज दनपारा पर्वरी पुलिसांनी बेकायदेशीर चलपी क्रिकेट बॅटींग रॅकेट तांचो पर्दाफाश केलेलो आसा आनी तातूंतले 12 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा. हे रॅकेट चलोवपी 12 जाणांक वांगडाच ते जे वस्तू यूज करताले ते म्हटल्यार मोबायल, लॅपटॉप आनी रावटर अशे 2 लाखाचो माल तांचे कडल्यान जप्त केलेलो आसा. पुलिसांच्या म्हायतीनुसार तांच्यांनी काल एका हॉटेलान हे रॅकेट चलयतना तांकां म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी एक पथक तयार केले आनी पर्वरीच्या मॅट्री हॉटेलांतले एका रुमाचेर धडक घातली आनी ह्या 12 जाणांक तांच्यांनी अरेस्ट केलेले आसा. तांचे बरोबरच 10 मोबायल, लॅपटॉप आनी वायफाय रावटर तेंच्यांनी 2 लाखाचे हो सगळो माल जप्त केला. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. दिवचलच्या शांतादुर्गा हायर सेकंडरींतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणात 5 विद्यार्थ्यांक निलंबीत केल्यात. तातूंतले एक चली विद्यार्थीचो आस्पाव आसा. भितून शुक्रारा शिक्षण खात्याचे उपसंचालक, पुलीस आनी वेवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेंत हो निर्णय जालो. ह्या प्रकरणाची चवकशी पुराय जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले. ब्रेस्तारा दिवचले शांतादुर्गा हायर सेकंडरीत पेपर स्प्रे मारिल्ल्यान 12 चलया विद्यार्थ्यांची भलायकी इबाडिल्ली. 12तल्या 9 जाणांक म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत फुडल्या उपचारा खातीर धाडिल्ली. ह्या प्रकरणाक लागून गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. दिवचलचो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेन म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत वचून भुरग्यांच्या भलायकेची वासपुसूय केल्ली. भुरगीं आउट ऑफ डेंजर म्हूण सांगतना ह्या सगळ्या प्रकरणाची आपूण स्वता चवकशी करतलो अशेंय तांणी म्हटिल्लें. मजगतीं शाळा वेवस्थापनान हे कर्म केल्ल्या 4 दुबावीत विद्यार्थ्यांक सोदूनय काडिल्ले. मात ते अल्पवयीन आशिल्ल्यान तांचेर थेट कारवाय करपाक मेळनाशिल्ल्यान अडचण आयिल्ली. सांजे उसरा शिक्षण खातें आनी स्वता मुख्यमंत्र्यान ह्या प्रकरणाची दखल घेत शाळा वेवस्थापनाक 3 दिसांत अहवाल सादर करपाचो आदेशूय दिल्लो. शुक्रारा सकाळी शिक्षण खात्याचे उपसंचालक, पुलीस आनी वेवस्थापन मंडळाच्या जोड बसकेत 5 विद्यार्थ्यांक निलंबीत करपाचो निर्णय जालो. 4 चल्या सयत एके चली विद्यार्थिनीचो हातूंत आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणाची पुराय चवकशी जाल्या उपरांत फुडली कारवाय करतले. मजगतीं शुक्रारा शांतादुर्गा हायर सेकंडरींतल्या पेपर स्प्रे प्रकरणाचो राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानवडेन वेवस्थापन मंडळा वांगडा चर्चा करून ह्या प्रकरणाचो नियाळ घेतलो. आमी जे काल जो इन्सिडंट घडलो ताजेर ताबडतोब स्टेप्स घेतिल्ले आसा. जे खंय कॅमेराची आमचे कमी आसा ते ऑलरेडी थंय 10-12 कॅमेरा एक्स्ट्रा बसयल्ले आसा ताबडतोब. ऑलरेडी आमी फाल्यां सगळ्या क्लासींनी कॅमेरा, ऑलरेडी आमचे कडेन पयलीं 20 कॅमेरा आशिल्ले. टोटल आमी आतां 22 कॅमेरा आनी इन्स्टॉल करतात. आनी ज्या भुरग्यांनी कोण कल्प्रीट जो आसा ताजेर आमी एक्शन घेवपाक खातीर खूब पावलां उचललेली आसा. आमी एक ऑलरेडी एज पर द डायरेक्शन ऑफ गव्हर्मेंट डिसिप्लिनरी कमिटी अपॉयंट केल्ली आसा. पुलिसाच्या सहकार्यान डिसिप्लिनरी कमिटी आमची आसा ती ताजेर इन्क्वायरी करतले आनी ताबडतोब आयच्या आज ताजेर एक्शन घेतले आनी गव्हर्मेंटाक आमी आज रिपोर्ट सबमीट करतले. थँक्यू. Because since we are not so sure, we have not got proof, we are delaying the matter and we are trying to find out. And when we get a concrete evidence, we will investigate them. आता तुमचा CCTV camera. It was only one place it was torn, but now we have seen that entire campus is covered by CCTV camera. And I don't think, and we will not allow such incidents to repeat. We will keep a thorough watch and we will monitor the situation. We have also found out from the students and they have given their names. So their names have come under background, suspicion. what about that? And so background we सगळं check करून we have taken this of giving them a suspension letter. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत.
गोंयांत ई सिगरेट ट्रेंड तरणाट्यांक विडखो घालपाक लागला. दिवचले शांतादुर्गा हायस्कुलांत बेरेस्तारा जाल्ल्या पेपर स्प्रे घडणुकेंत एक विद्यार्थ्या कडेन 2 ई सिगरेट मेळ्ळ्यात. हाचे वयल्यान ई सिगरेटीचें व्यसन गांवांतल्या शाळांतल्या विद्यार्थ्यां मेरेन लेगीत पावपाक लागला हें स्पश्ट जाता. ई सिगरेटीच्या व्यसनाचो ट्रेंड सध्या हुस्क्याचो थारता. 2009 वर्सा ई सिगरेटी आड पॅका कायदो आसून लेगीत हो कायदो खरपणान चालीक लागूंक नाशिल्ल्यान ई सिगरेटीचो ट्रेंड व्हड प्रमाणात तरणाट्यां मदीं पाताळटा अशी माहिती दोतोर पुनीत सहार हांणी दिल्या. 2003च्या कोटपा कायद्या विशीं जागृताय करपाक म्हापसा आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत तांणी ही माहिती दिल्या. Electronic cigarettes are basically or also known as electronic nicotine delivery system, also known as heat treated tobacco product. So these are basically pen-like devices or pod-like devices which basically have a copper coil and nicotine or maybe not nicotine liquid that is heated when the person vape or smokes. Ultimately, this is basically becoming epidemic in various Western and European countries, and in India, however, fortunately, by efforts of Ministry of Health and Family Welfare, it has been banned since 2019. But still, we see the implementation of PECA, that is Prohibition of Electronic Cigarette Act 2019, is not up to the mark, and therefore it is very important that the enforcement officials should strengthen the enforcement of PECA, because ultimately these electronic cigarettes are very fancy, and the youth of India and youth of many other countries have been fascinated by how it looks and how do they use, and the way they promote electronic cigarette is basically it is a surrogate, or maybe you can say as a solution to tobacco cessation. गोंयांत सध्या वेगवेगळ्या फ्लेवरांनी सिगरेटी मेळटात. हजारावयर मोल आशिल्ल्या ह्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीच्या ब्रँडाच्या सिगरेटींक तरणाटे भुल्ल्यात. ह्यो सिगरेटी गोंयांत दुस्त पर्यटन हंगामात येतात. गोंयांत येवपी पर्यटकांक त्यो कांय विक्रेते लिपून विकतात अशी माहिती गोवा कॅन संस्थेचे निमंत्रक रोलंड मार्टिन्स हांणी दिल्या. गोंयाक स्मोक फ्री टुरिझम डेस्टिनेशन करपाच्या नदरेन सरकारान काम करपाक जाय अशें मत रोलंड मार्टिन्स हांणी व्यक्त केलां. टॅक्स ना तेजेर कांयच ना, मॅन्युफॅक्चरींग डेट ना, एमावंट ना, कांयच ना, आनी ह्यो भरपूर असल्यो पॅकेटां आतां गोंयांत येवपाक लागल्या. एंड देरफॉर पर्टिक्युलरली इन बार्देस तालुका दीस इज अ सिरियस मॅटर फॉर अस, बिकॉज इट इज अ लॉस ऑफ रेवन्यू टू द गव्हर्मेंट. इट इज वायलेशन ऑफ द पॅकेज कमोडिटी रूल्स. आनी हांगा येवपाक कारण एकूच, टुरिस्टांक दिवप. सो चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मेंथॉल फ्लेवर अशे, आनी हे आतां धाकटी चेडवां म्हणजे स्कूल हायर सेकंडरी भुरग्यांक हे आतां सिगरेटी दिवपाक लागले. This is Win cigarette. I also want to show you from China. This is coming in large quantities to railways येतात भितर, एअरपोर्टांसून, आणि परत गोंयसून इंटरनॅशनल एअरपोर्टांसून भायर वयता. This cigarette packet इंटरनॅशनल मार्केट इट इज सेलिंग एट 1000 रुपीज. लंडनात तूं व्हरत जाल्यार 1000 आनी हांगा 50 रुपया मेळटा. सो 50 रुपयाचें सिगरेट पॅकेट लंडन वचून 1000 तूं फारीक करता, तुजें एअर टिकेट रिटर्न फेअर तुका मेळटा. सो आमी तो विशय ऑलरेडी गव्हर्मेंटा मुखार घातला की कस्टम्स आनी एअरपोर्ट ऑफिशियल दे शूड स्कॅन द बॅग्स ऑफ द पीपल हू आर लिव्हिंग द कंट्री. ह्या सुटकेस भरून ह्यो सिगरेटी भायर वता. सो दीस इज अ न्यू डेंजर टू द स्टेट ऑफ गोवा. दीज पॅकेट्स वीच आर कमिंग वीच आर टोटली वायलेशन. देर इज नो टॅक्स पेड, कांयच ना. कोण हाडटा, कशें पावता गोंयांत, हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें. दीस इज आवर इम्पॉर्टंट रिक्वेस्ट. And since tourism season is starting on 27 September, आमकां दिसता की गव्हर्मेंटान हेजेर चड लक्ष घालपाक जाय. And we are saying Goa should work to become a smoke-free tourism destination. हळू हांव म्हणना ओवरनायट सगळें जातलें, पूण टुरिझम डिपार्टमेंटान एक मेसेज धाडपाक जाय की कम टू गोवा, वी आर अ स्मोक फ्री डेस्टिनेशन, यू कॅन एन्जॉय अ हॉलिडे विथआउट वरींग अबाउट टोबॅको. अशें जर आमी मेसेजींग करीत, म्हाका दिसता गोवा वील गेट अ हायर स्टँडर्ड इन द इंटरनॅशनल टुरिझम डेस्टिनेशन. तंबाखूजन्य पदार्थ गोंयांत विकपाक बंदी आसा. कोपटा कायद्या वरवीं तंबाखू विकप्या आड तशेंच भौशीक सुवातींनी सिगरेटी ओडटाना सांपडल्यार ताचेर खर कारवाय जाता. मात कायद्याचो इतको दरारो आसतनाय गोंयच्या तरणाट्या पिळगेक हो तंबाखू गिळपाक लागला. गोंयांत येवपी पर्यटक लेगीत हाका अपवाद ना. हे सगळें नियंत्रणात हाडटलो जाल्यार अस्तित्वात आशिल्ल्या कायद्यांक खरपणान चालीक लावपाची गरज आसा. सरकार हाची लक्ष दीत काय?
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल खण ब्लॉक एका खातीर घेतिल्ली जनसुनावणी बेकायदेशीर आसा असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस आनी स्वप्नेश शेर्लेकर हाणें केला. फाटल्या शुक्रारा 11 ऑगस्टाक जाल्ली ही जनसुनावणी रद्द करून परत जनसुनावणी घेवची अशी मागणी पर्यावरण मोग्यांनी केला. नाजाल्यार कोर्टान वयतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिलेली आसा. की तुम्ही जर हे सगळं मॅटर थंय बसलेलो चेअरमॅन आणि सकयल पब्लीक हियरिंगाच्या दिसा आसलेलो कंपार्टमेंटल हे वापरून जर तुम्ही तुमचे करतात नाटकां म्हणजे ताका कायदेशीर असलेले जे स्वरूप आसा ते मोडून तुम्ही बेकायदेशीरपणा जर तुम्ही स्वताच जर उबो करता जायत जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर दृश्यान दिवचें पडटलें. आणि कायदेशीर दृश्या म्हटल्यार तर आमकां स्वाभाविकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत ताका सांगतले की तुम्ही पब्लीक हियरिंग परत घ्या म्हणून. पण पब्लीक हियरिंग परत घ्या म्हणून ताका ग्राउंड आसात. तुम्ही पयलीं म्हणजे जे डिस्टन्स आसा ते डिस्टन्साचो कायदो मोडून उडयला. त्याच्या नंतर तुम्ही EIAच्या संदर्भात तेडे सांगला सगळ्यांनीच सांगले की जवळ 56 गांवांपैकी एकाय गांवांत त्याचेर बायोडायवर्सिटीचो रजिस्टर चेक करपाक वचोंक ना. तुम्ही आता एनवायरमेंटाचेर दितात ना ते चेक करूंक जाय ते करूंक ना. आणि 12 म्युनिसिपालिटी थंयसरय वचोंक ना तुम्ही कांयच करूंक ना. अशें सगळें जर तुमचे बेकायदेशीरपणान आसा आनी सांगतात तुम्ही आमी सगळें केल्लें आसा म्हणून तर ते बेकायदेशीर. आनी ते बेकायदेशीर आसा हे बेकायदेशीर आमी म्हणटा. हे आमी न म्हणटा कोर्टाकच ते बेकायदेशीर म्हणपाक लावपा खातीर म्हणून जे कितें करपाक जाय ते आमी करता. हे मिनिट्स आमकां एक्सेप्टेड ना. फॉर दॅट मॅटर ती पब्लीक हियरिंग जी कंडक्ट केला ती एक्सेप्टेड ना. आमी अजूनय तोच आमचो डिमांड घेता की तुम्ही गव्हर्मेंटान परत हो फुल प्रोसेस इनिशिएट करपाचो बेजलायन डेटा कलेक्शनान तेंच्यांनी टीम गांवांत धाडचेली. लोकांक मेळोनी लोकां कडेन उलोवन तेंच्यांनी तो डेटा कलेक्शन करून रेकॉर्ड करचो. मागीर रिपोर्ट तयार जालो काय गांवांनी येवन तेंच्यांनी ते एक्सप्लेन करचो लोकांनी आणि मागीर पब्लीक हियरिंग घेवची परत. ते सामकें रॉंग. आनी जर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट ते म्हणटा तर आमी आमचो ताका आक्षेप आसा की तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट न्हू त्या खातीर ती साठी पब्लीक हियरिंग म्हणून तेंच्यांनी कॉल केला. तेच पयलीं इलिगल ठरता. MPTच्या बर्थ नंबर 8, 9 आणि बार्थाचे विस्तारीकरणाक पर्यावरणीय मान्यताय दिला. हे सगळे कोळसो येरादारी खातीर जाता असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हाणें केला. कोळशाच्या येरादारीक गोंयकार तशेंच पर्यावरण मोग्यांनी विरोध केला. मात गोंय सरकार ना ना म्हणीत गोंयकारांक फटोवन कोळशाच्या येरादारीक उर्बा दिता असो आरोप विरियातोन केला. Expansion of berth number 5 and 6. Second, expansion of berth number 8, 9 and barge berth. And तिसरो म्हळ्यार deepening of the channel. तेन्ना एक केप साइज वेसल आयली गोंया फॉर द फर्स्ट टाइम. आणि तेन्नाय एक्टिविस्टांनी आनी एनवायरमेंटलिस्टांनी सांगले ही केप साइज वेसल कित्याक आयल्या गोंया. ही ट्रायल रन वो ट्रेलर आशिल्लो की केप साइज वेसल ऑस्ट्रेलियासान कोल हाडपाक जाय जाल्यार गोंया भितर सरूंक जाता काय ना ती. तेन्ना अर्दो म्हाल आनी जयगड उतरलो आनी अर्दो म्हाल घेवन आयले पळोवपाक ड्राफ्ट ऑफ द शिप. इज इट गोइंग टू टच ऑर इज इट सेफ. आनी ताका लागून तो तिसरो प्रोजेक्ट तांणी डिपनिंग ऑफ द चॅनल तांणी प्रपोज केलो. त्या पब्लीक हियरिंगान सगळ्या लोकांनी हजारांचे हजार लोक पार्टिसिपेट केले तिलक मैदानार वास्को. आनी सगळ्यांनी सांगले हे आमकां प्रोजेक्ट नाका. दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट. दिस इज गोइंग टू ओनली बेनिफिट कोल कंपनीज क्रोनी कॅपिटलिस्ट लायक अडानी आनी जिंदाल. तेन्नाय प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आनी सरकारान डिनाय केले. बर्थ नंबर 5 आनी 6चे क्लियरन्स दिले. ताजे नंतर तांकां इट वॉज रिनेम्ड एज 5A and 6A. इट इज नाव हँडल्ड बाय जिंदाल GSW. बर्थ नंबर 7 हॅज बीन गिवन टू अडानी. तो कोल हँडल करता. म्हणजे 5, 6 जिंदाल कोल हँडल करता. 7चेर अडानी कोल हँडल करता. आणि 8, 9 आणि बार्ज बर्थ वॉज फॉर वेदांता प्रिवियसली सजागोवा. आणि जेन्ना आता EC क्लियरन्स येवपाचे आशिल्ले तेन्ना वेदांताचेर प्रेशर घालता आनी वेदांता भायर सरता. आपणाक नाका म्हणटा 3 बर्थ. आनी हे बर्थ आतां अडानी वचपाचे आसा. म्हणजे सगळें पिक्चर क्लियर.
बथ नंबर 7, बथ नंबर 8, बथ नंबर 9 आणि बार्ज बथ हे पयले जेन्ना मायनिंग चालू आशिल्ले आयर्न ओर लोडिंग अनलोडिंग जाताले ते काडून आता कोलाक दितात आणि हो जो सरकार परते इलेक्शना पयलीं आश्वासन दिता लोकांक की आम्ही मायनिंग स्टार्ट करतले, आम्ही आयर्न ओर परते हाडटले, हे सगळे बथ काडून तुम्ही कोलाक दिता जाल्यार आयर्न ओर खंय हँडल जातलो? म्हणजे लोकांक ते कशें फटयता पळय ते. So NPA is effectively going to become a coal handling company आणि काय ना. कलेन जीव ओतता तो कलाकार तर नामनेचो कलाकार सुबोध केरकर हाणें साकारिल्ल्या ह्या सुंदर शिल्पाची पळयात ही मनभुलोवणी कलाकृती. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.